नमस्कार, तुमचं स्वागत असा गोमंतक टीव्हीन आणि आम्ही असा कॅज्युअल फेस्ट 2024 आज निमाणो दीस असा तिसरो दीस असा आणि 3 दीस हे फेस्टिवल बऱ्यापैकी चालू असले लोकांचो खूप प्रतिसाद जालो. आमच्या वांगडा हांगासर आसात देविया राणे जे JFDCचे चेअरमॅन असा. त्यांच्या वांगडा आम्ही उलोवया, तांकां पळोवया कशें दिसलें. मॅडम 3 दीस जाले फेस्टिवल चालू गोवा फेस्ट 2024 सीझन 2 सीझन 1 सक्सेसफूल जालें, परत हो सक्सेसफूल जाताना दिसता. तुमकां कितें दिसता 3 दिसाचो क्रावड? म्हाका तरी हांव खूब खूश जालें लास्ट 3 दीस हें पळोवन. फक्त काल पावसान मातशें प्लेड द डॅम्पनर म्हणटा तशें, पूण आमी आमची वी डिडंट लेट गो म्हणटा तशें आनी आमी परत प्रोग्राम सुरू केलो. पावसा मातसो पावस आसून लोक खूप असले म्हणून. पावस आसूनय थोडे लोक गेले, पण थोडे लोक रावले आनी खुबशे लोक परत आयले. जेन्ना तांकां म्हाका दिसता विश्वास आशिल्लो की आमी सुरू करतले, कित्याक आमी अनावन्स करत आशिल्ली सुरू करतले, पावस पडत आशिल्लो, बट वी डिडंट अलाव इट टू गेट टू अस. आनी आमी ते प्रोग्राम सुरू केलो. नॅशनल आर्टिस्ट अखिल सचदेव परफॉर्मड अँड इट वॉज लायक अ व्हेरी बिग हिट. आनी आज पळयता तुमी कितली गर्दी आसा ती ऑलरेडी हांगा. ऑलरेडी मिन्स टॉप आर्टिस्ट अजून येवना परफॉर्म करपाक अँड इट इज ओन्ली 6:30 म्हणटा तशें. आनी सांज जालें म्हणटा 8 जाली 9 जाली फूल गर्दी आसतली हांगा. सो प्रतिसाद खूब आसा, खूब प्रतिसाद मेळ्ळा. पीपल आर एन्जॉयींग, अप्रिशिएटींग आनी टेस्टींग. डिफरंट स्टॉल्स आर डुईंग वेल. सो ते हांव खूश ताजे खातीर. ह्या सीझन 2 टेक्निकल सेशन तुम्ही दवरलेले आणि टेक्निकल सेशनाक खूप बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. कितें तुमकां सजेशन्स टेक्निकल सेशनसून मेळ्ळी तुमी सांगूंक शकता? कित्याक ती टेक्निकल सेशन्स आशिल्ली ती काजूचें उत्पन्न कशें इम्प्रूव करपाचें, सो ताजे खातीर. सो आमकां तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय इन गोवा फॉर कॅज्यू प्रोडक्शन, जाल्यार ही टेक्निकल सेशन्स इम्पॉर्टंट. ते फार्मींग टेक्निक्स कशे बरे करपाचे, इम्प्रूव कशें करपाचें आपलें कल्टिवेशन, हाव डू यू टेक केअर, पेस्ट कंट्रोल आसा, पेस्ट मॅनिफेस्टेशन आसा, सो ते कशे टू टॅकल पेस्ट म्हणटा तशें. रोग लागता काजीक तूं मेंटेन करना जाल्यार, पावस मदीं मदीं पडटा म्हणटकच ते प्रॉब्लम जाता, ताजे खातीर फुलां झडटात, अनसिजनल रेन्स. पण ताका आमी कशें टॅकल करपाक शकता म्हणून हे वेगळे वेगळे पॅनलिस्ट कर्नाटकाच्यान आयल्या, केरळाच्यान आयल्या, महाराष्ट्राच्यान आयल्या आनी हे डिस्कशन जातात. टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम गोवा, झाटी आसूनी की द रेस्टॉरंट ओनर्स आसूनी की डॉक्टर भागवत आसूनी, दे आर टॉकिंग अबाउट द फूड बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कॅज्यू. सो अशे वेगळे वेगळे पॅनलिस्ट येवन टिचींग आनी फार्मर्स इंटरॅक्शन आशिल्लें, लोकांचें इंटरॅक्शन आशिल्लें. खूब फार्मरांनी भाग घेतलो. खंय तांकां म्हणजे अवेरनस नाव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज क्रिएटींग अवेरनस. तांणी सांगलां आतां कित्याक तांकांय खूब फीडबॅक मेळ्ळो फ्रॉम फार्मर्स वे वी आर गोईंग रॉंग, सो अँड वे दे आर गोईंग रॉंग. सो इट वॉज टू वे थिंग म्हणटात. हांगासर खूप जण आता गोवन कलमा वांगडा भायली कलमा म्हणजे मालवणची किंवा वेंगुर्लाची कलमा लायता. गोवन कलमा आमी चडशी प्रोड्यूस करपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें घेतला? येस, वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. आमी जी आमची कलमा आसा JFDCची, आमची कलमा आर ओनली मेड बाय अस. आमी आमचे जे सीडलिंग्स आसा, आमचे जे प्रुनिंग आसा, सगळे आमी करतात. आमचे JFDC करतात आमचेच कल्टिवेशनाचे आनी वी आर सेलिंग इट. आनी तेच आमी रोयतात आनी टू सेल ऑल्सो वी सेल. आतां आमच्या पासून स्टॉलार तुमी पळयला ते ओरिजिनल आमचे गोंयचे हे. आमी वेंगुर्ला बी रोवपाक बंद केला खूब वर्सां जालीं. आता कॅज्यू पासून निरो, फेणी, उर्राक हे जे कॉमन झाले, सो तितूनसून खुबशे आमी पळयले की डिशीज बनता आनी कितें म्हणटा, हेंचे कितें क्लासीस किंवा हेंचे अवेरनस तुमी कितें दवरपाचे फ्रॉम डिपार्टमेंट? ना, बिकॉज एवरी रेस्टॉरंट आमी जेन्ना स्टेक होल्डर्सांक लिस्टार घालें आनी अनावन्स केलें की कॅज्यू फेस्ट आसा आनी आमचे जे पदार्थ तुमी करता ते 75% कॅज्यू आसपाक जाय ते तुमचे पदार्थान जे तुमी विकतात ते फॉर द फूड इंडस्ट्री. आनी बेवरेज इंडस्ट्री तर उर्राक, फेणी आनी निरो हे करतात. ताज्या भायर आमी बाकीचे खंयचेच फॉरेन लिकर हांगा सेल करनात, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रमोट दीस एज अ ओन्ली कॅज्यू फेस्टिवल म्हणून तें नांव काजू फेस्टिवल. सो फक्त काजूचेन बनयल्ले सगळे ड्रिंक्स हांगा मेळटले आनी जेवण सगळे पदार्थान कितें नाल्यार कितें काजूचे आसतल्यो, बियो आसतल्यो नाल्यार मुट्ट्याचे कितें तरी आसतलें. सो अशें वेगळे वेगळे आसा. एक इशू शेतकऱ्यां कडसून कॉमन येयलो ते म्हटल्यार
भायले काजीज येवन गोंयच्या नांवान विकता. हितून गोंयच्या काजूंची ऑथेंटिसिटी आसता किंवा एक वेगळो फ्लेवर आसता तो खंय तरी नश्ट जाता. हेंचेर डिपार्टमेंट म्हणून कितें तुमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट केल्या? पयलीं म्हणटा तें आमी आमचें उत्पन्न वाडोवपाक जाय. डिमांड सप्लाय तर मेळ्ळो जाल्यार भायल्यान काजी हाडपाची गरजच नासतली. कित्याक भायल्यान काजी हाडपाक लागले? कित्याक आमचें उत्पन्न हळू करून कमी जालें. कित्याक कमी जालें? फार्मींग टॅक्निक्स जे आसा, आपली कल्टिवेशन्स आसा, आमी तर स्वता तर सारकी सांबाळना, प्रॉपर फार्मींग टॅक्निक्स इम्प्लिमेंट करनात जाल्यार उत्पन्न हळू करून कमी जातलें. खंयच्या हातून एक झाडाक तर सारकें सारें आनी उदक तर मेळना, तें झाड मरतलें. त्याच भशेन तर आमची चडशीं सगळीं जंगलांनी हाडिल्लीं कित्या खातीर तेन्ना सॉयल इरोजन प्रिवेंट करपाक म्हणून हाडिल्ले काजू फ्रूट. कित्याक ताका सगळ्यान लो मेंटेनन्स हे काजू फ्रूट. ताका तितलें उदक लागना, हें लागना आनी आपुणूच बरेपैकी जाता तें ओरिजिनल हाडिल्ले ते. आनी पूण ती कितें जाता आतां सगळीं जंगलां जाल्या ताजे भोंवतणी. तर इफ यू आर नॉट मेंटेनींग सगळीं जंगलां जाता आनी मागीर तर तें जालें, मागीर तुका तें उत्पन्न मेळना. जंगलांनी भितर कोण वतलो म्हणून कमी जालें उत्पन्न. सो आमी तर प्रॉपर तर सारके फार्मींग टॅक्निक्स केले आनी सारके तर मेंटेन केले. आतां अनसिजनल रेन जाता. अंदू पळयात 50% प्रोडक्शन कमी जालें. मदींच पावसाळें आयलें, थंड चड आशिल्लें डिसेंबरान, फुलां तितलीं जावं ना म्हणून प्रोडक्शन 50% कमी जालें पयलीं दिशी. आनी मदींच पावस पडलो एक दीस, सो सगळीं झडलीं बी. सो तांकां तर टायमली तर सपोर्ट प्रायस बरो मेळ्ळो जो वाडयला ऑलरेडी सरकारान. म्हाका दिसता हळू करून सरकार वाडयतली बिकॉज गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल. सो आनी तांची जी कितें मागणी आसा, तांकां पळय कितें जाय तेंच आमी करतले. सो जे कितें आमचे सायडीन करपा आसा तें आमी प्रयत्न करतले. आतां फार्मरांनी बी तांचे सायडीन प्रयत्न करपाक जाय. बरेपैकी आपले प्लांटेशन्स राखपाक जाय. अवेरनस आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सुरू केल्लो आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान, जे आतां फुडें वतले आनी अवेरनस स्टार्ट करतले गांवांनी सारकें रोवपाचें कशें आनी येतें. हांगा भोंवतना आमी पयले 1-2 यूथ मेळ्ळे आमकां जे बिझनस ह्या कॅज्यू बिझनसान आसा. तुमी कितें, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, की कितें तुमी तरणाट्यांक सांगूंक सोदता की कॅज्यू बिझनसान कितलो तांकां फ्युचर आसा जावं कितें आसा? एब्सोल्युटली. आमचे जे एन्सेस्टर्स आसात तांणीच हें वयर काडलां न्ही. पोर्तुगेजान हाडिल्लें, पण आमचे गोंय राज्याचे लोकांनीच हें फुडें काडलां. अशें ना की तें सोडलें आनी दुसरें करपाक लागले. आमचे जे गांवांतले जावनी सगळे जालें तांणीच ही आमची कला दवरल्या. फेणीची फेणी जावनी की उराक कशें काडपाचें, फेणी कशी करपाची. आमचे जे काजू आसा इतले वर्ल्ड फेमस आसा, कित्याक इतले गोड आसा, इतले मोठे ते ओरिजिनल आसा. ते यू कांट कंपेर इट टू एनी अदर कॅज्यूज इन द वर्ल्ड. सो तें आमकां तर मेंटेन करपाक जाय. आनी आतां म्हाका दिसता युथाक कळून आयलां की बरेपैकी तर आमी प्लांटेशन्स रोयलीं, बरें तर हें केलें, देर इज अ फ्युचर. सो ह्या फावटी हांवें पळयलें कितलेशे आमचे पोरुच्या की अंदू नवे डिस्टिलर्स जे ह्या फिल्डान आयल्या फेणीच्या बिझनसान बी, सगळे यंग तरणाटे. आमची सावर्डेकर आसा, म्हणजे भाव भयणां ती सावर्डेची. सो ती दे आर व्हेरी यंग इन देयर 20s. They have started a new फेणी business. They have got into this. इतले भायर शिकून सगळे परत आयल्या टू डू दीस. सो अशें तर आमचे तर तरणाटे तर येवन फार्मिंगान तर हें केलें की यू सी दीस एज अ गुड बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आनी इंडस्ट्री. स्काय इज द लिमिट. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. तर ही आसली देविया मॅडम आमच्या वांगडा. आनी ह्या बिझनसान फ्युचर आसा. गोंयचो ऑथेंटीक काजू किंवा कॅज्यू जर वांटोवपाक जाय आमकां, गोंयचे विविध काजू पासून बनपी फूड आसतले किंवा निरो हुर्राक हे सगळ्यांक खबरूच आसा. हे जर वांटोवन दवरपाक जाय जाल्यार तरणाट्यांनी हांगासर येवपाची गरज आसा, ह्या बिझनसान येवपाची गरज आसा. भितून तांकां फ्युचर आसा. गव्हर्मेंट जाय ती तांकां मदत करपाक तयार आसा. हे सांगलेलें आसा देविया राणेन. हो आसलो कॅज्यू फिस्ट 2024 सीझन 2 तुमच्या खातीर. सीझन 3 सुद्दां आमी तुमच्या कडेन घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या वांगडा आमचो कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावडे आनी हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर पंचेचार.